भारतीय जनता पक्षाचे आदले खासदार आणि लीडर बाब नरेंद्र सावयकर हांणी एक पोस्ट घातलो आणि एक पोस्टाक तांणी म्हणले तरुणाक एक वाळवी म्हणले वाळवी म्हणल्यार कोंकणी भाशेन वाळटी. आता तांणी ते खंयच्या उद्देशान म्हणली आनी कित्या खातीर म्हणली ती खबर ना, पूण ही वाळटी जर एक घरा लागत जाल्यार घर काबार जाता हे बाब सावयकाराक खबर आसतलें. आख्खे भारतांतले तरुण पेपर लीक जावची न्हू, पेपर एग्जाम्स बरे भशेन जावच्यो हेका लागून जंतर मंतराचेर आंदोलन करतात. हे लीक जाला, पेपर लीक जाला, तेंचेर कारवाय जावची म्हणून आंदोलन करतात. पण उलट केंद्रांतले भाजप सरकार ह्या भुरग्यांचेर, ह्या तरणाट्यांचेर लाठीमार करता, तांकां इंजर्ड करता, तेंचे मोबायल फोडून उडयता. मातशी सुद्धा काळकूत ह्या बीजेपी सरकाराक ना. उलट गोंयचे बीजेपीचे लिडर ह्या तरणाट्यांचेर त्यांच्या विरुद्ध आवाज करतात, तांकां वाळवी म्हणटात, तांकां वाळटी म्हणटात. इतली एक आमकां एक लज्जास्पद अशी बाब आसा. आनी आज सीएम जेन्ना सीएमाक पत्रकारांनी ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना नरेंद्र सावयकराची बाजू घेवन सीएम हो क्वेश्चन हा तो डिस्ट्रॅक्ट करपाचो प्रयत्न करता. खर तर बीजेपी सरकाराच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान तरुणाबरोबर, गोंयच्या तरुणाबरोबर, भारतांतल्या तरुणाबरोबर जर आसा जाल्यार तेणी ह्याचो एक स्पश्टीकरण दिवन सावयकर बाबाक हेचेर माफी मागपाक लागपाची गरज आसली. पण हो प्रश्नच डिस्ट्रॅक्ट केला, हेचो आमी निशेध करतात.